गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जालीं. त्याचो सुवाळोय आमी मनयतात. पूण मय मुक्त जाल्लें ना. जमिनींचे हक्क नाशिल्ल्यान तशेंच साबार गैरसोयींक लागून मयेकार अजूनय दुय्यम दर्ज्याची जीण जगतात. ह्याच मयेच्या पैऱ्या गांवांतल्या भरतवाड्यार आजून डांबरी रस्तो ना म्हटल्यार कोणाकय अजाप दिसतलें. पूण खरेपणीच हांगा रस्तो अजून पावोंक ना. मये गांवांतलो पैरा वाठार म्हटल्यार मयेचें एक पोंत. एका पोताक मांडवीचो फांटो, कुशीक शेतां भाटां, तारी कुशीक पैराचो भरतवाडो वसला. एका तेंपा वयलो हो सडो. सुमार 80 ते 100 वर्सां आदीं हांगा लोक घरां बांदून रावल्यात. घरां बांदप्यांची पिळगी सोंपली. दुसरी पिळगी सोंपली. आतांची ही तिसरी पिळगी. वाडो वसोवपी जाणट्यांनी डांबरी रस्तो पळोवंकच ना. आमी तरी मेळोवया अश्यो आयचे पिळगेच्यो अपेक्षा. आयकात. तुमकां हांगासर डांबरी रस्तो पावल्लो दिसना. तर ही प्रायवेट प्रॉपर्टी जावन जाल्ली आसा म्हणून आमकां ह्यो रस्तो मेळना. पूण दुसरे कडसून मेळटा. पूण तो एक सरपंच आमचे कडून जर लेखार घेवंक जाय ह्या खातीर आमी तेंचे कडेन मागणी करता की बाकी तांकां की पयरा आमचे व्हडले न्हू ते ल्हान आहा आनी ते ल्हान तितून एक हो आमचो इल्लोसो वाडो आसा भरतवाडा म्हणून. ते लोकांक प्रॉब्लम जातात येवपाक वचपाक तेंचे कडेन वचपाक येतात. ते आमी ते पंचां कडेन मातशें मागता की बारीकशी एक वाट करून दिवपाची जेवण तेंचे एक 4 फोर व्हिलर वयर सरपाक मेळूंक जाय. बरे भशेन जाल्यार लोकांक बरे भशेन करूंक जाय. आमचो हे वाटेचो खूब वर्सां जाली हो प्रॉब्लम असलो. ही वाट आमकां हांगा जर कितें आमचे जाले बिले कोण जाणटी जावं कोणाक भुरग्यांक कितें जर जालें जाल्यार आमकां एम्बुलन्स हाडपाक हांगा वाट ना. तर हांव कोण हेका कन्सर्न ऑथॉरिटीज कोण आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी कितें तरी हेजी आमची वाटेची सोय करून दिवची. डांबरी रस्त्याक आमी आतां ही कंपनीची जागा म्हणून ते म्हणटात. आतां ती कोण जावं पंचायत आसा जावं कोण आमचो आमदार आसा तिणी हितून मातशें कंपनी कडेन रिक्वेस्ट करून हो आमकां एक वाट करून दिवपाची आनी डांबरी रस्तो करून दिवपाचो जेणे करून आमचो फुडलो प्रॉब्लम जो कितें आहा तो सॉल्व जातलो. रस्तो कोणे काडले वाटूच मेळना रे हांगा वचपाक आनी येवपाक. सदांच हे आतां तूं मोटरसायकली वयल्यान येयला वाट ना तुमकां हांगा. वाट ना. आतां तुमकां फक्त अशी 2 व्हिलरान हांगा येवंक मेळटा सकयले. हय 2 व्हिलरानूच आमकां वयरसून ते भाटकारांनी बंद केल्ले आहा न्हू. त्या गाडी व्हरूंकूय मेळना थंय बंद केला. हे भरतवाड्या वयले जंगल राज. जीव जिवाण्यांच्या भयान थळाव्या भुरग्यांनीच ते आपल्या खर्चान बेंडले. गोवा 365 ताची बातमी दाखयतकच थळाव्या पंचाचो घरकार जालो फुर्योज. आपुणूच तें करपाचो मिडिया कडेन कित्याक गेल्यात तेचो प्रस्न पळयात. त्या उपरांत तेणें केल्लें कुफुसांव. मिडिया घालता मिडियाचो म्हाका फोन येता कित्याक विचार फायन करूंक ना म्हणून. तुमी बाबले कित्याक तुमी मात तरी एक टेस्ट घातले कितें प्रॉब्लेम विजय कितें प्रॉब्लेम प्रॉब्लम व्हिडिओ काडटा काड नो काडटा अशें न्हू. तूं कितें प्रॉब्लेम तुमी म्हाका विचारा. तूं म्हाका रस्त्यार कित्याक विचारता थंय. तूं म्हाका रस्त्यार कित्याक विचारता. व्हिडिओ बंद करता ना तूं म्हाका सांगू नाका ते व्हिडिओ बंद कर म्हणून. तूं रस्त्यार कित्याक विचारता. काम करी ना सांग मरे. न्हू तूं रस्त्यार कित्याक म्हाका विचारता. पिसो न्हू विजय विजय म्हाज्या पिशेपणा न्हू कळ्ळें न्हू. तूं म्हाका रस्त्यार विचारूं नाका कळ्ळें न्हू. तो म्हाका गेटी कडेन तो विचारता मरे थंय. अरे मारी नाम सांगला मी तुम्ही डायरेक्ट घालता मिडियाक मग तू कर मरतो मागीर मिडियाक घाला. तुका सांगीसर रावंक जाय. अरे सकल विनोदान सांगला तर बिल्लो बेणूक कुडको. अरे मिशीन काल ते 2-3 जाले मिशिनाक प्रॉब्लेम जाले. आता आधीच मिशिनात आमी सारखे होणार 10 वर्सां बेणून घेता मरे. कोण कोणा चुकयला. अरे ना रे बाबा काय उलय नाका तू. व्हिडिओ काडटा काड मरे व्हिडिओ. अरे तुका कितें जालें प्रॉब्लेम. तू उलयता कितें. अरे मीडिया घातले म्हणून काय ना गावात तू उलयताय कितें म्हाका सांग तरी पयलीं. काम करून करू. अरे हांव तुका त्याच म्हणटा रे. तू कामूच करूंक जाय न्हू. कितें व्हिडिओ घालूंक जायना. गोवा 365 खातीर पैरा मयेच्यान जवाहर बर्वे.